मीराबाई सावंत फुडें सांगा हे आमी आपल्या हांगासर जेवण करता मरे हांव एकटें करता ही म्हाका सगळीं जाणां हेल्प करता आनी हांव एकटें जेवण करता आनी हांकां हें करता. कसली मदत म्हणजे कितें करता तांकां? मजरी जेवणाची सबंद सगळी हय आतां म्हाका हय 50 वयर जाली हो एकाच जाल्यार आतां 45 मरे 60 वर्सां तरी जातली म्हाका दिसता जेवण हांव हांगा करता. वार्षिक दोंडगणाची म्हणजे तुमच्या जी सेवा जी करता पळय तो कशें दिसता म्हणजे आपण करता सेवा त्या बाबतीत तांकांय हें करता हेल्प करता तर तुज्या मनाक कितें दिसता कशें? म्हाज्या मनान कशें हांकां केलें बरें न्हू म्हणटकूच म्हाजें बरें जालें आपलें आनी आमगेर सगळे जाण येतात हे आमी सगळे एकाच वाड्या वयले रे सगळे सावण कोण भायर ना. वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे सहज हवन होते नाम घेता पुकाचे जीवन करी जीवितवा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म उदर भ्रमण नो हे दाणी जे यत्न कर्म नमत बाबते सावकाश जेवा सुसकाश जेवा भरपूर जेवा साणू मत नका हे आमचे गुरु कडसून वचन. या सावंत म्हाका वडिलान म्हाका कितें सांगलेलें बरे भशेन दातरी ताका घालता आनी हेजे बरे भशेन जावनी वेवस्थीत सुरळीत जावनी. तेन्ना अशें जालें की सुरवात पासून 1989 हांव रावलां तेन्ना पासून अशें वेवस्थीत लयराईचें व्रत म्हणजे हें तिजें व्रत ती बरे भशेन तर तें वेवस्थीत करीत जाल्यार कोणाकूच त्रास जाना मना बसून व्रत करपाचें. आनी आमी जे 5 दीस जे व्रत करता ते अशें इतके कडक करता की कोणाकूच आमी तेका ना. तेन्ना त्या प्रमाणे आमी ते वालो न्हेसोवन आनी हें करून न कोणाक तेकच्या शिवाय आमी जेवणाक घेवंक बसता आनी जेवणाक सुद्दां जेयताना पयलीं आमी वाडटाना पयलीं सगळे बसल्या शिवाय आमी जेयना मागीर बसप मागीर ते वेवस्थीत हांगा एक श्लोक म्हणप आनी ते मागीर ते जेवप. जेयल्या उपरांत आपलें जें ताट आसा आनी जें कितें आहा तें वेवस्थीत गटारान व्हरून दवरपाचें आनी तेका लागून तें वेवस्थीत दवरल्या उपरांत तें सगळें वेवस्थीत जाता. तशीच आमच्यो ज्यो माऊली आसा त्यो बऱ्या पैकी आमकां रांदपाक सकाळीं ती 3 मेरेन आमकां वेवस्थीत सगळ्याक हेल्प करता. आमी फक्त कांयच करिना आमकां फक्त टायमार आमी तें जेवपाक अशें वेवस्थीत जाता. हे जालें रे हे आतां पूण आमी तांकां इतलें मानता की आमकां A to Z सगळें आमकां दिता. त्या प्रमाणे तेंचेय बी आभार मानता तुमचेय बी आभार मानता आनी आमचे लयराईचेय बी आभार मानता. आनी आयज हो लास्ट दीस आयज लास्ट दिसाक आमची सगळ्या गांवांक आमी जेवण घालता आनी सगळ्यांक आमचे परीने आमी सगळ्यांक तांकां आपयता. त्या प्रमाणे आपयल्या उपरांत सगळ्यांक बसयल्या उपरांत हांव श्लोक एक म्हणटा आनी श्लोक म्हटल्या उपरांत ते मागीर जवाब जाता आनी मागीर आमची सांगता जाता. इतलें हें सांगून म्हाजें भाशण हांव सोंपयतां. हांव तुळशीदास सोनू सावंत हांव गेली आतां 45 वर्सां जाली हांगा धोंड पडलेलो. म्हजो बापूय पयलीं धोंड पडलेलो सोनू सावंत. तेज्या फाटल्यान हांव रावलो आनी आमी सकाळीं फुडें उठल्या उपरांत न्हाता धुता आनी च्या पाणी घेता. मागीर आमची जेवणाची जाता आनी आज निमाणे दिसा आमचें रातचें मोठें जेवण जाता. तेन्ना सगळीं वाड्या वयलीं आमचीं बायलां येतात दादले येतात आनी जेवणाचो बेत करतात आनी वाड्या वयल्या लोकांक आमी आपयतात ते जेयतात. अशेंच आमी मनोरंजन करता आनी दीस घालयता आमचे 5 दीस. आनी निमाणे दिसा आमी सकाळी फुडें न्हाता धुता आनी शिरगांव लयराई कडेन वयता. थंयसर आमी आमचें काम करता आनी घरा येता आनी परते सांजचे आमी परते होमखणान वचपा खातीर 3 फुडें वयता आनी होमखणासून वचून येयल्या उपरांत आमी परते हांगासरूय तशेंच रावता आनी दुसरे दिसा परते आमी हांगासर एकामेकाक मेळोन च्या पाणी घेता आनी तेजे सांगता करता. सरवण गांवाचे म्हाजें नांव ज्ञानेश्वर सावंत. आमी सरवण गांवाचे सांगत आमी हांगा आहा तितके हे सांगत. तेन्ना म्हाका हेका पयलीं आमचो आजो रावा आज्या उपरांत म्हाजो बापूय रावलो. बापाय उपरांत म्हाजो भाव एक व्हडलो रावलो. भावा उपरांत म्हाजो एक पुतण्यो रावलो. तेज्या फाटल्यान तेज्या पुतण्याच्या फाटल्यान हांव रावलो. म्हाका आतां 40 वर्सां जालीं हांव हेजी सायबिणीची सेवा करता. 40 वर्सां जालीं म्हाका आनी आमी ह्या माटवान सगळे जाण बऱ्यापणान सगळें
कितें कोणा वांगडा वाद ना कांय ना सगळें आमी बऱ्यापणान सगळें आमी हें चालू केल्लें आहा पयलीं पासून ते आतां मेरेन तशें सुलगीत चालू आहा.